837. Sentosan sembiang, bendiran sembiang, kita gaun madu, tukahan sitaw, आमचे तुवे वर्तल्या सदैन्यापासून अर्गा मेटयता दिनवाशी काळजा बापय मोगाळ तूं आमचो जावून रांताय आमकां सदां नीत मोगाळ सुखा दुखान देव आमकां आदार जाताय आमचो बळवून सांबाळला. ह्या मिसाचें 10वां हे पर्यंत आसात. 64 वर्सांचो जल्मा दिवस आचरण करून देवा घरान जावन मीस दिलां रॉनी पीटर डिसोजा. जल्मा दिसा संदर्भी देवा घरान जावन मीस दिलां प्रकाश गब्राल सुरतकाल. देवा घरान जावन मीस दिलां लेस्ली आनी मर्लिन लोबो बेंदूर. देवा घरान जावन मीस दिलां एनिता रोड्रिगस. हेनरी आनी ग्रेगरी फर्नांडिसाच्या आत्म्या खातीर तांच्या बऱ्या भलायके खातीर मीस दिलां सिस्टर रिटा फर्नांडिसान. आज आसऱ्याच्या निवास्यांक सकाळची ब्रेकफास्ट दिल्या जुविला बॅप्टिस्ट मेर्लापदाव. तिच्या तेसावा खातीर मागूंक तिणें विचारलां. तशें संजेची कॉफी फळार दिल्या ग्रेसी कुठिना बाजाल. ह्या दोनी दानीचो आमी उपकार बावडटा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. आज म्हणलो शब्द टुडे भोव गरजेचो. आयच्या दिसा आमी देवाच्या उतरांती तो एक शब्द येता. आयच्या दिसा देवाचें उतर संपूर्ण जालें म्हणलें शब्द येता आसतना आज आतां देवाची कृपा आमकां मेळटा. आतां ह्या घडये देवान आमकां भरपूर रितीन आदार तो दिता. देखून आज म्हणलो शब्द भोव बरो शब्द आनी भोव गरजेचो शब्द आमच्या जिणेंत बदलावान हाडचो शब्द. देखून आयचे दिसा आमी बेटोवचें हें बलिदान देवा बापाक मेस्वा सारकें जावच्याक आमचें उणेपण आमचें पाताक आमी वळखुया. आमी सांगाता उसार म्हणया हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पथकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसत बगेन सदां संकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पथकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया conclude कर. सोमिया conclude कर. Krista conclude कर. Krista conclude कर. सोमिया conclude कर. सोमिया conclude कर.
प्रार्थूया. आमचो एकलो भाव माधव कोट्यान देवादीन जाला, ताच्या आत्म्या खातीर आमी मागया. वळ्या बापा, तुज्या पुता वरवीं सगळ्या परजांक तुजो सासणीक परजळ तुवें फांगयलोय. ह्या आमच्या सोडवंदराचो पूर्ण प्रकाश आमी वळखसो कर, आनी ही आमची वळख वाडोवन सोडोवन ससनाच्या वैभवाक आमी पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सांपावलीच्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. मोगाच्यानो, देवान आमचो पयलो मोग केलो देखून आमी मोग करचो. कोणी जर हांव देवाचो मोग करता म्हणून आपल्या भावाचो द्वेश करता तर तो फुडकेरो. आपणाक पळोवंक दिसता त्या भावाचो तो मोग करिना जाल्यार आपणाक दिसनासलेल्या देवाचो ताणें मोग करचो कसो? निजाकी क्रिस्तानच दिल्लो उपादेश हो. जो कोण देवाचो मोग करता ताणें आपल्या भावाचोय मोग करूंक जाय. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. जो कोण बापायचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता. देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपादेश पाळतना आमी ताच्या भुरग्याचोय मोग करता म्हूण रुजवा दिता. आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपादेश पाळचे. ताचे उपादेश तितले कठीण न्हय, कित्याक देवाचे भुरगे सकड संवसाराचेर जैत व्हरतात. संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ. देवाचे उतर हे. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर्व राष्ट्रां. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. देवा, नितीवन फैसलाचे देणे तुझ्या राजाक पाटय. रायकुवार जावन आसलेल्या ताका न्याय नीत करचो अधिकार दी. अशें तो तुजे परचेक नितीन सांबाळूं दुबळ्या धाकट्यांक न्याय नितिकाल चलोवन व्हरूं. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. शिंत्र्या तांत्र्यांक आनी जुलुमेक सांपडलेल्यांक तो सोडयतलो. तांचे जीव ताच्या दोळ्या मुखार मोलादीक जावन आसतले. कळनासतना ताचे खातीर मागणी वयर सोडूं आनी दिसान दीस देवाचो आशिर्वाद ताचेर देवूं. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. ताचें नांव सदांकाल बाळगूं. ताची कीर्त सूर्यो आसता पर्यांत गाजोवं. सर्व जनांगा तो सदैव जावं म्हणून तांकां लाभलेलो आशिर्वाद आमचेरी पडूं म्हूण ती प्रार्थूं. श्लोक. तुझे मुखार सर्वेस्परा सरपडतात सर राष्ट्रा. उद्गार. Alleluia, 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 Alleluia. दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक बंदेंत असलेल्यांक सुटका प्रसरूंक म्हाका धाडला. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचोय सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता.
महिमा तुका येशुम्या. उपरांत जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्त्यान बरोवन गालिलेयाक पाटें आयलो. ताच्या विशांतली खबर भोंवतणीच्या सगळ्या गांवांनी गाजली. तो तांच्या सिनोगोगांनी शिकयत गेलो आनी सोमेस्तां ताका नांवाडूंक लागलीं. अशें आसता जेजू नजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले सवय प्रमाणे साबताच्या दिसा तो सिनोगोगांत भितर सरलो. थंय तो पवित्र पुस्तक वाचून उबो रावतच ताका इसाया प्रवादाच्या पुस्तकाचो कोवळो हाडून दिलो. तो ताणें सोडयतना अशें बरोवन आसलें ताका वाचूंक मेळ्ळें. देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक. ताणें म्हाका अभिशेक केला बंदेंत आसल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दानसोतल्यांक सावकासाय बसोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरास पासारूंक म्हूण ताणें म्हाका धाडला. वाचून जातच पुस्तक कोवळण सिनोगोगाच्या पेद्या लागीं ताणें पाटें दिलें आनी तो बसलो. थंय आसल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर कंसोवन हांसता. तो तांचे लागीं म्हणालो, आत्तां तुमी आयकल्लें हें पवित्र पुस्तकाचें वचन आयच्या दिसा खरें जालें. थंय आसले सक्कडी ताची शिफारस उलोवंक लागले आनी ताच्या तोंडांतली भायर सरतलीं तीं आपुरबायेचीं उतरां आयकून विस्मीत जाले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्यानो एकलो रैल्वे स्टेशनाक पावल्लो. वेळ करून पावोंक ना तो, पूण वेळार पावल्लो. पूण ट्रेनाची दारां सकट धांपल्लीं. कितलें बडयल्यारय बागलां उक्तीं जावनात. उपरांत तो रावन आपणाच्या विशयांतच चिंतूंक लागलो. वेळ करून आपूण येवना, पूण ट्रेन बंद आसलें. साबार जाणांचो बाबाटी तशेंच. फाल्यां हांव समा करतां, फाल्यां हांव बक्षितां म्हणल्यार चिंताप आमचें तें आसा. पूण आमी एक उडास दवरची. आयच्या दिसा हो दीस चड गरजेचो आनी चड मोलादीक. जेजून ताच्या जिवितांत हें केल्लें आमी आयच्या वांजेलांत वाचता. देवाचो आत्मो म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर प्रगट करूंक. आतां ह्या घडये ताणें केल्लो ताणें पवित्र पुस्तका विशांत सांगून आपणाचें मिसाम काम ताणें जारी केल्लें घडीत आमी आयकलें. आयच्या दिसा आमी मागया देवाचें उतर म्हज्या जिवितांत आयलेलें तें समजोवंक, तें जियोवंक आनी तें बरें करून जियोवच्याक देवाची कृपा आमी मागया. देव साबार वाटांनी आमकां ताची सहाय तो दिता. मनशां मरेपात, विविध मनशां मरेपात, थोडे फावटी वळख नासल्या मरेपात, मनशां मरेपाती तो आमकां ताचे लिसांव शिकयता.
अशें आसतना आयच्या दिसा देवाची भरपूर कृपा कशें जेजूचेर प्रत्येक कृपा मिसाम काम सुरू करतना मेळ्ळी गी तशें आमच्याय जिवितांत तीच कृपा आमकां लाभोंक आमच्या जिवितांत सदांय देवाच्या कृपेन आमी जियोंक ती ससाय ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. C48. Bete Davi Kanik Papaunja Vainachi Bhaktin Samarpitavi Kanik Mogachi Kanika Sangi Bete Tauchi Dini Amchi Svikar Karun Pavan Kar Betoni Amchi Svikar Kar Pavan Kar Kaniki Amchi मोगा स्वरूपकांचा तुका भेटोची सर्गीच्या देण्यानी बर्जिनी आमची कृपा देवची येवच्या जिनी मोगाची. म्हज्या बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देव बापाक मानता सारकें जमच्याक मागात. हे तुमच्या तंत्रे बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र विश्वातावान सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें बलिदान मानून घे ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडचीं घेता आनी तुका परतून दिता तर तुवेंच आमकां दिलाय तें तुका भेटोवंक तुकाच घेवंक आमकां फावो जावं दी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उभारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया बयशामी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरानी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचें सासणीक योजन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परजांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंत पूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबान दिश्टीक पडलो ताचें आमरपण परजळ्ळें आनी ताणें आमचें सैंब नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सोर बरा सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेच पोर्तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान ऊन सर्गी तुका जय जय. सर्वेच पोराचे नावी येता ताका जय ऊन सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. आपल्याच कुशेन कश्ट मरान सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें हो
तुम्ही सोमेस घेयात आणि खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्या दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचे रगात पथकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशा पसत तें वारू तेने हे म्हज्या उडासा करात. Babataso gutu pergatuya. तुझ्या उत्साहाने पुनर्जीवन पुनर्वली तुवे आमका सोडलाय सोमिया संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण बापा जेजूच्या मरणास्वारी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सभा करूंक आमकां बोबो केल्याय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रेग्गा सवतल्या आमी समेस्ता. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेस उगडास कर आनी आमच्या भगवंत बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रित्यो मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्ट गतीत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमी समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरी देवाचे माय सांगाती भगवंत जुझे तिसपती भगवंत धर्मदूत भगवंत सांत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेले मागणे आमी सकळी सांगाता म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज कायम. तुझी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकल्ल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान चवसकाय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरबशान आत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक आमी शांती मागे.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे. आमका शांती दे. ओ जेसू देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेचे जेवणाक आमकां पेयल्यांत आमी सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. D58. Gobli Kais makaurena Somi mozo gobli Kais makaurena Paswo soro meltat Somi maka vishevita Prashani tadutkat Somi maka ponvarta Somi mozo govli Kais maka urena Somi mozo govli Kais maka unena Moja dziwa novia Somi sardangatai dita Sarkyani nitvatani Somi maka solon varta Somi mozo govli Kais maka unena Somi mozo govli Kais maka unena Kalkya falkyan sultana Vaita kam bilkul biyena Somi sangi samkata Dando betachi dita Somi mozo govli Kais maka unena Somi mozo govli Kais maka unena Somi mozo govli Kais
कांयच म्हाका उरना सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उरना प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणाच्या बळान आमचे जिवीत जेजूच्या जिविता सारकें कर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचेय सोवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. उसोनयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका आसले कृपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय. शेळे काळीचे मोगान तुझ्या पेट. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार. पैन म्हजे करतना दयेन म्हाका तूं राव. कश्टांत हांव आसतना जा म्हजो आदार. पैन म्हजे करतना दयेन म्हाका तूं राव. शेगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका आसले कृपे देण्यान तुझ्या आत्मो म्हजो नेट. बेसांव घालून तुझे सदांच म्हाका वागय. शेळीन काळीचे मोगान तुझ्या पेट. सकाळीची भेटवणी. जेजूच्या देवी काळजा आयच्या दिसाची सर म्हजी मागणी कामांनी कश्ट आमच्या बदकांच्या परिकमणा बसोत आनी अंतरींच्या भोवपळी सक्रमेंतां जे तुका आसकळ नासतना भेटोवच्या समेस्त हृदया बसोत. भगिवंत ओंकार मरेच्या कतबेन काळजा मरिफात हांव तुका भेटयतां. प्रत्येक जावन मागणेच्या पोस्तलाचे हृदया बसोत आनी पापसेबान ह्या म्हयन्यान दाखोवन दिले हृदया बसोत. हे सर्व हांव तुका भेटयतां. सर तुझे बसोत जेजूच्या भोव पवित्र काळजा जेजूच्या देव काळजा तुझे रासेव आयच्या दिसाच्या म्हज्या मागण्यान आनी बऱ्या करण्याक लागून अशी सर शिक्षा माफी जोडूंक हांव खुशी भरता. सोम्या जेजू तुझ्या भोव देवी काळजान राखमच्या भोव भगिवन पाप सैबाक साधू ताका उजवाड गठाय आनी बुजावन. म्हजे देवा म्हजे सैबाळ हांव तुज्या पांयां पडटा. हांव तुका अर्गां दिता. अंतस्करी नमस्कार करता. व्हड तुजो उपकार मानता. कित्याक तुवें म्हाका रचलोय म्हूण
निस्क्रिस्तांव केलोय म्हूण आजपर्यंत समलाय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दिसयबा म्हजो म्हजी कूड तुज्या हातांत दिता म्हजी चिंता म्हजी सोब म्हज्या आईच्या दिसाचे कश्ट आनी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पत्कनच्या बारीकपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुर्सेच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या अपन्यापासून बक्षी म्हजी सुमेज पदका म्हजी पत्कशी काकूळ कर देवा पवित्र आत्म्या ती सेवा तुजी कृपा आयच्या दिसा पदका दया पडना जावच्या तुजे उपदेश सांबाळून म्हजे कायदे पाळून म्हजी पदकशी काकूळ कर म्हाका पदक्या बक्षी भावार्थाचे विधान सर्वेस्परा देवा तू एकच देव आनी एका देवात एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव तिर्सत म्हणटा तुजो देवीक पूत मनीस जालो आनी आमच्या पदका खातीर मेलो आनी जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करून घेतलो म्हूण हांव सत म्हणटा ही सता आनी कॅथोलीक भविश्य सभा शिकयता ती सता हांव सत म्हणटा आनी उसारता कित्याक तूं सस्नीक सता आनी सनवाय आनी तुवें देवडा बी केलाय तूं फटयनाय वा फुडफुडानाय ह्या वार्तांत जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा आमेन भरोशेचे विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर्व म्हज्या पदकांचे बक्षाने आनी हेजे उपरांत सस्नीक सुख जोडटलो म्हूण हांव बरो आसता कित्याक तूं सर्व पदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकूळदार आनी तुवें ते बसयलाय ह्या भरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा आमेन मोगाचे विधान सर्वेस्परा देवा सर्व सुप्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुजे बसोत म्हज्या वेल्यांचो हांव मोग करता कित्याक तूं व्हडतो अपारमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका आफोवो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वाडटा आमेन दुखीचे विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजांत सर्व म्हज्या पदकांची हांव दूख धरता आनी ती कांडाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी नितीची शिक्षा म्हाका फोव जाली पूण चड करून तुका भोवऱ्या आनी सर्व वस्तू प्रासड मोग फोव जाल्ल्या देवाक हांवें मान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पाता करिना म्हूण आनी पदकाचे समय सुकयतलो म्हूण ती निशो करता आमेन सोमेच्या बुलव्यान बरीक बरीक बराडली आनी पवित्र आत्म्यावर ती कृपेस जाली नमान बरे कृपेन भरलेले सोमेची जे संगत आस्त्रम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल कशी सो जेसो भगवंती मरी दवा सुमय मोपिया खाते विनंती कर आता आणि मनुष्य कळी आमेन आपले सोम्याची साकन तुझ्या सुधर्मने मुझतेसा नमान बरे कृपेन भरलेले सोमेची जे संगत आस्त्रम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल कशी सो जेसो भगवंती मरी दवा सुमय मोपिया खाते विनंती कर आता आणि मनुष्य कळी आमेन आणि देव सोपुत म्हणे झालो आणि आमच्यामध्ये जियलो नमान बरे कृपेन भरलेले सोमेची संगत आस्त्रम तर तू सदैव आणि सदैव फॉल कशी सो जेसो भगवंती मरी दवा सुमय मोपिया खाते विनंती कर आता आणि मनुष्य कळी आमेन भगवंती देवाची मी आम्हा बसवतून येते कर क्रिस्ताच्या पासून एका मी भाऊ तुमच्या खाते प्रार्थया येसू मी बरी बारदिल्ले बरवी तुझं प्रधान क्रिस्तान मनुष्य पण घेतले आम्ही जण झाल्या त्याचा कष्ट आणि गुस्सा बरवी जीवन परत छान दाखल भावाशे तुझी कृपा आमच्या अंतस्करीने वत म्हणून मी मागता त्यास ख्रिस्त आमच्या शमरी फात आमेन महिमो पाक आणि पिताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी स्वतः सर्वदा आमेन महिमो पाक आणि पिताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी स्वतः सर्वदा आमेन महिमो पाक आणि पिताक आणि पवित्र आत्म्या जशा आधी स्वतः सर्वदा आमेन देवगल्या बुयाम जरकन्या सर्गींचे देन म्हाका दिलाय तुझे बेन म्हजी मोज वाडाय म्हाका राख संभाळ सले आमेन मोगाळ पुत्रा सोवेन ओंकार मरिया आशीर्वाद देवामका बगीन कृष्णाचे कृपे देवर आमकां आमचे देवा आमच्या स्मरणांतले अपाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन